मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मानन्दाः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। नाशिक आमगेले हे स्वशाखा मठांतू आमगेले 2 वर्षानंतर वापस हांगा आगमन जायत आसा। 2 वर्षा पयले पनवेल चातुर्मासाक आशिल्ले तेन्ना विनंती हांगा लोकांक दिल्ले आसा, कमिटी लोकांक दिल्ले कित्याक म्हळ्यार तेन्ना आमी पिठेर आयिल्ल मात्र 2023 आमगेले पनवेल चातुर्मास जाल्ले, 22 कुमटांतू चातुर्मास जाल्ले, 21 आमी पिठारोहण जाल्ले। सो तांगेले एक अपेक्षा आशिल्ले की स्वामी पिठारोहण जाले नंतर नाशिक आयिल्ना स्वाम्यान येवका म्हणून। सो तेन्ना 2023 पनवेल चातुर्मास जाले। चातुर्मास जाले नंतर थोडे दिवस आमी मुंबई शहरांत थोडे काल थंय आमगेले वास्तव्य जाले। कडे मुंबईतल्यान कडेर आमी सीधा नाशिकाक घेवन पावले। कडे नाशिकतल्यान आमी पुणा गेले। करेक्ट हेची जी टायमार सप्टेंबर ऑक्टोबर टायमारीची आमी लास्ट टायम आयिल्ले आनी आतां करेक्ट एक 2 वर्षां नंतर वापस आमी हांगा येता आसाची। किंतु हे नाशिल्ले खरें सांगता जाल्यार आमगेले नाशिक येवचे पयले विचार नाशिल्लो। केन्ना चातुर्मासांत बसकिंता पयलेची आमी उठून रूपरेश घालतना मुंबईतल्यान आमी वाराणसी वचून वाराणसींतल्यान बाकीचे उठूची तीर्थयात्रा कडे रथयात्रेच्यान उठून घेवन वापस अयोध्यातल्यान मुंबई येवचे आनी मुंबईतल्यान डायरेक्ट आमी गोवा वचचे म्हणून आमी प्लॅन केल्ले। कारण कसन की म्हळ्यार आमकां मुखावेल्या कार्यक्रमाची तयारी आसा, मुंबईतल्यान आमकां लागीं जाता अशें म्हणून आमी उठून विचार केले। किंतु आमी कडेन चेंज करपा पडलें। कारण कसन की म्हळ्यार आमी केन्ना वाराणसी चातुर्मासाक वताना आमी भायर सरले, आमी मुंबई केन्ना हॉल्टिंग स्टेशन आमकां। सो तेतून मुंबई आसतना तेन्ना उठू कडेन राम नाम जप जाता आशिल्ले आनी ते लास्ट फेजार आशिल्ले म्हण आनी 2 महिने की 3 महिने मात्र राम नाम जप करता जाल्यार अवकाश आशिल्ले। सो तेन्ना हांगाचे कमिटी लोकांनी नाजाल्यार हांगा श्यामाभिराम ह्या जप केंद्राचे लोकांनी विनंती केले की स्वाम्यान मुंबई आसतना वाराणसी वताना स्वामी मुंबई उरताची, मुंबईतल्यान स्वाम्यान नाशिका येवन घेवन स्वाम्यान ते जपांत सहभाग जावका म्हण घेवन तांणी प्रार्थना दवरले। उठू हे जाले बट हांगा हॉल बुकींग ऑलरेडी जावन बशिल्ले। आतां एक तांगेल कॅन्सल करका ते योग्य जायना कित्याक ऑलरेडी तांगेल वेगळे कार्यक्रम लागीं आयले, आमी कॅन्सल करूचे योग्य न्हय। दुसरे कार्यक्रम तशी उरो मागची वाटेंतल्यान येवचे तेही योग्य न्हय। सो कडेन तांणीचे हे केलें नाका स्वाम्याकांनी हे त्रास जाता आयल्यार योग्य रितीन आमी स्वागत करता तितलो स्वामी 4 तास येवन गेलो आमी समज स्वागत इत्यादी केलें ना जाल्यार ते आमगेलेची हे केलें तशी जाता। सो त्या निमित्तान मुखावेल दिवसांत कशी एक हे करे मुखार केन्ना तरी स्वामीन येवचे म्हणून न्हू हे केलें। सो थंय हे जालें। तेन्ना आमी आलोचन केलें की आमी अयोध्यातल्यान मुंबई वच नाशिकची अयोध्यातल्यान नाशिक येवया म्हणून घेवन आमी तेन्ना निश्चय केले। किंतु एक कसन जालें की म्हळ्यार राम नाम जप करचें जालें आतां करताचे आमी आता आमगेले आशीर्वचन जाले नंतर एक 10 निमिष करताची केन्ना ते 550 जाता आशिल्ले
त्या संदर्भारी येऊन घेऊन तुमगे लोटू राम नाम जप करचे गेला आमको तसा किंतु आमका ही कंपेन्सेशन करचे कळता आम्ही कसं लेखले राम नाम जप पाठवचे जायना जाल्यार तुमकी एक भाग्य दिवेता आमगेले शाखा मठाक केन्ना रथ येता त्या रथातून आम्ही उपस्थिती उरता म्हणून गेलो आम्ही हे करून गेलो आम्ही त्या रीती कॉम्पेन्सेट करून घेना दितासाठी रामनाम जपा संदर्भारी जप केंद्रावरतू रामनाम जप करते त्या संदर्भात जालना जाल्यार पैकीची आता जप केंद्रावरतूची आमगेले रथ आयतना स्वामीला उपस्थिती उरून गेलो स्वामी कडचे ना हंगा तसं एका देवारी रथार बसत असेल देवाला पूज करत असेल अवकाश एक पळत असेल अवकाश तुमक मात्र मिळत असा आणि खंयच्याय दिल्ली जाल्या म्हणून तुम्ही सांगताले किंतु त्या शाखा मठ नाही त्या समाजाचे एक वास्तू किंतु हे आमगेले शाखा मठ कडे हांगा तुले ना आम्ही डायरेक्ट वच्चे परतगाळे कडे राणी खई ना आणि बाकीकडे रथ मात्र वरता स्वाम उरणार किंतु नासिकांतू रथ वैके आयले स्वाम वैके उपस्थित नासिकाचे लोकांक अवकाश मिळले त्या निमित्ताने तुटूची पिठिका दिवका पडल्या तुटूची सांगका म्हळे कितेरी हा बाकी लोकांक रामनाम जपांत आम्ही सहभाग झालाय तुमगेला तू ते एक डेफिसिट आशिल्ले आम्ही ह्या रीतीन करून काढ भले तुम्ही एक सांगता आमगेला रथ ये आशिल्ले स्वाम अवकाश मिळता आणि कोणाक हे करचे म्हणून नाही बट आमकांय दिसता शिष्यवर्गाला भावना तांगले मना आशिल्ले आमगेला काही ना स्वामी 550 बाकी उठूकडे गेले मुंबई गेले की गोरेगाव गेले की ह्या जप केंद्रात त्या जप केंद्रात आमगे जप केंद्राक स्वामी ना किंतु तुमका अशी एक व्यवस्था करून घेवन दिव्या म्हणून आम्ही आलोचन करून गेलो आम्ही अयोध्यातल्यान नासिका घेवन गेले पावले दुसरे आम्ही केन्नाही आमगेले वक्तव्यांतू सांगत उरताची की जाऊ चुटू बऱ्याकची म्हणून मे बी ते वायट उरताले आमकां वायट जाले किंतु त्या दिवसाक त्या सिच्युएशनाक प्रेजेंट टायमारी आमकां ते वायट म्हणून दिसताले बट देवान कस की ते बऱ्याक केल्ले उरताले ते आज कळना मे बी आफ्टर 10 years मे बी आफ्टर 15 years मे बी आफ्टर 20 years आतां कोणकी सांगता आसा पेपरान तशें हे करता आसा मागीर जीवनांत हांव बरें काम कसं केलें की म्हळ्यार IIM हांव एग्जाम बरयलें ना कित्याक की म्हळ्यार आज हांव ते IIM एग्जाम बरयलें आसता हांव दुसरे कडेन खंयची उरता आशिल्लो ते हांव बरयलें नाशिल्ले निमित्तान आज म्हाका असेल एक बरें कंपनी मेळ्ळी सो खंयची एक लिंक तेन्ना IIM एग्जाम चुकिला का बेजार आशिल्लो किंतु आज ही ते चुकिला जावन ताका खुशी सो ते 15 वर्सां नंतर की 20 वर्सां नंतर की हे ते संदर्भात कोण घेवन येता आता कितें स्वाम सांगता ह्या विशयी आता कित्याक आमी सांगता विशय की म्हळ्यार आमी अयोध्यातल्यान आमी नासिकाक आयले अयोध्यातल्यान आमी दनपारा 2 घंट्याक भायर सरले आनी हांगा नासिकाक रीच जावचे टायम 11:40 आशिल्ले सो उठूची हे जाले रात्री 9 घंट्याक 10 घंटे आनी पळयतना लागी ऑन टाइम मारी आसा एक कडे बिफोर टाइम वेगळे आसा आमी लेकले करेक्ट आनी एक 11:40 येवन पावता कित्याक म्हळ्यार आमकां सांजेर आनी एक कार्यक्रम आशिल्लो ताजे एक विचार मनांत आशिल्लो जेन्ना एक चुकले म्हळ्यार गांठी बाकी चुकता म्हणले उद्देशान आमी ते आलोचन करताले सकाळी हे पळयतना 1.5 तास मागशी म्हळ्यार 11:40 पावचे एक जावन 10 निमिषाक पावता म्हणून न्हू पुरो तशी जाल्यार बेगे मॅनेजेबल म्हणून न्हू आमकां गोत आशिल्लें म्हळ्यार तशी वेवस्था आमी पयल्याची लोकांक पेटयले तूं हे जालें आतां जाऊ चुटू बरें कशें न्हय म्हळ्यार कितें कसन की म्हळ्यार 11:40 आशिल्ले आमी एक जावन 10 निमिषाक पावले कडेन बाकीचे आमी निर्माल्य पूजा महापूजा महानैवेद्य कित्याक की म्हळ्यार जो पर्यंत मठ परंपरेंत आसा जो पर्यंत देवाक आमी कशें न्हय निर्माल्य की महापूजा की महानैवेद्य जायना तो पर्यंत आमी कशें न्हय घेवचें जायना नेक्स्ट डे कशें तरी आमी देवाक ऑफर करनाशिची देवाक पूज करनाशिची आमी उदक वयते ग्रहण करचें जायना
सो आम्ही वन एक जाऊन धान मिसाईल म्हळ्यारी आम्ही स्नान करका आमगेल रानपण स्नान करका तानी नैवेद्य रेडी करका आमगेल पूजा करी कर है जाऊ का थई एक टाइम होता सो हे उठू जल नंतर आमका कसने तरी ग्रहण करेत सो हे उठू जल कडेर आम्ही अनेकडे कार्यक्रम बाहेर सरले त्यांची एक निमित्तानं केलो लोक मुंबई बाहेर सरले केलो लोक नाशिकांतू देमले एक 3-4 लोक त्यांनी मुंबई वच्चे म्हणून त्यांनी हे केलं आम्ही अनेक कार्यक्रमाक बत्तासच म्हणजे आमगेला आमका भिक्ष जाऊन हे जाऊन आम्ही बाहेर सरतासची अरे बाबा ते कसकी एक काम आशिले काम जाले की कितें की म्हणत ना मरे हांव आनीक मुंबई पाविल ना म्हणून सांगतासा अर्थात 6:30-7 घंटे जाल्यार वयल्याची तो आनीक कल्याणांतू आसा एलटीटी कुर्ला आनीक स्टेशन पाविल ना आनीक ती 2 स्टेशन मागचीची 7 घंटे 6:30-7 घंटे विचारले खंय असती म्हळ्यार तो आनीक कल्याणांतू आसा ठाणा येवका ठाणा तुल्यांकडे एलटीटी येवका म्हळ्यार पावचेक 7:30-8 जातात जर आम्ही सांग जाऊ तुका बऱ्याक कसन की म्हळ्यार जर स्वाम्यान त्यांना अयोध्यातल्यानच मुंबई वचचे जर प्लॅन केले असल्यार ह्याची ट्रेन आली आम्ही 8 घंट्यात मुंबई पावता आशिल्ले 8 घंटे नंतर कडे जवा पूजा आशिल्ले आणि त्या दिवशी भिक्ष वैके घेवचे जाय नाशिल्ले कित्याक म्हण सूर्यास्त जावन गेलो आशिल्लो सो देवान बर केले आमकां त्या संदर्भात बुद्धी दिले आणि नाशिकांतूची स्वाम्याले वास्तव्य वैके जाले आणि त्या दिवसाचे देवाक नैवेद्य जाले आणि स्वाम्याक भिक्ष वैके घेवचे अवकाश मेळ्ळे सूर्यास्त जाले नंतर आमकां भिक्ष घेवचे अवकाश ना एकच रामनवमी दिवसाक मात्र सूर्यास्त जाले नंतर त्या दिवस मात्र आमकां भिक्ष घेवचे आसा सूर्यास्ता नंतर बाकी खंयचे दिवसाक सूर्यास्त जाले नंतर भिक्ष घेवचे अवकाश आमकां मेळना जर मुंबई जर हे जालेली असल्यार कित्याक की म्हळ्यार काली ते तुमगेले वातावरण बिगडील आशिल्ल्या जेन्ना काल मुंबईत जोर पावस आशिल्ल्या जेन्ना ट्रेन मुखार वताना थंय स्टॉप जालेलो आसा आम्ही 7:30 थंय पावून थंयतल्यान वडाला पावून आणि थंय आनी मध्यानी ट्रॅफिकानी मेळून गेलो तदनंतर उठलोकान स्नान करून पूज करून तेन्ना न्ही एक बंद त्रिकाळ पूज करता आशिल्ले रात्री पूज वयके एक बंद करता सो कडे रात्री निदेतान आलोचन पळय देव कशी बऱ्यापणा कितें म्हळ्यार कशी देव आमगेल फाटबला राखून गेलो आमी कशी देव आमकां रक्षण करता म्हळ्यार कितें तरी हेची एक उदाहरण त्या निमित्तान अशीची हे एक दिवस कितें नाही अयोध्यातल्यान नाशिका कितें मात्र नाही 550 वर्ष पर्यंत करत आसा एक दिवसा कितें न्ही 550 इयर्स पर्यंत देवान अशीची परंपरेचे प्रत्येक स्वाम्याक तांकां त्या संदर्भात मार्गदर्शन करचे की खंयची एक रूपार एक सूचन दिवचे की नाका हे पंता मुंबई कॅन्सल करे नाशिका वच्चे अशें कसन एक इंट्युशन मध्ये मध्ये येऊन गेलो ते चेंज जावन गेलो हे जावन शेवटी बऱ्याक म्हणून गेलो आनी एक पंथ केले ना समाज बांधवांक केन्ना केन्ना कश्ट आयले तेन्ना रामदेव पाविल आसा त्या निमित्तानची इतले देवान उपकार केले म्हळ्यार कितें तरीची आमी कसन केले रामतारक मंत्र जप अभियान आरंभ केले कित्याक की म्हळ्यार त्याची रामदेव प्राप्त जावन आमकां 550 वर्ष जाले असलेची एक बऱ्यापण जावचें तसले कार्य देवान करूसून दिले आमी देवाक कसन दिले म्हणल्यार आमकां प्रश्नचिन्ह आशिल्ले त्या निमित्तान उठू समाज बांधवांक घेवन गेलो आमी एक देवाक आमगेले उपकाराचे उदगास आमी देवाक कसण्याची दिवच्याक जायना त्यातून आमी एक भक्ती रुपार त्यातून पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम उपहृतम भक्त्या अश्नामि प्रयतात्मनः म्हणून भगवद्गीतेंत एक श्लोक येता आता तांतू पळया मस्तपंत आमी हे विषय सांगिल्लो आसा पत्र पुष्प फल तोय यो मे भक्त्या प्रयच्छति पत्र म्हळ्यार तुमकां तशे प्रमाणे बिल्व पत्र उरताले तुलसी पत्र उरताले ना अन्य पुष्पाचे पत्र उरताले ते जाल्यार समर्पण कर तूं पत्रम पुष्पम खंयचे फल फूल तूं जावपाक जाल्यार गोंड्यापणी तुमगेले शमते फूल की ना जाल्यार तुमी बाकीचे गुलाबी फूल की खंयचे तुमकां इश्ट आशिल्ले फूल देवाक खंयचे इश्ट आसा त्या फूल की पत्रम पुष्पम फलम खंयचे फल की ना ते तोय म्हळ्यार उदक
हे खंयच्याही वस्तू तू म्हाका अर्पण करी म्हणून सांगितलं आसा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति. बट आमगेर प्रश्न कसन की म्हळ्यार हे पत्र तुम्ही सृष्टी केलं वे, पत्र काय तुम्ही सृष्टी केलं ना, फल काय तुम्ही सृष्टी केलं ना, उद्दा काय तुम्ही सृष्टी केलं ना, म्हणजे कसं नाही तुम्ही सृष्टी केलं ना. आणि तुम्ही वचून कसं करताची, देवाक फल दिताची, देवाक पुष्प अर्पण करताची, ना पत्र अर्पण करताची, उद्दा अर्पण करताची. बट ऍक्च्युअली तुम्ही कसं नाही दितानाच देवाक. सृष्टी केलं कोण आहे ताणेची, आणि सृष्टी करून कोणा दिता असाची वापस ताका दिता असत. म्हणजे तुम्ही कसं दिता असाची, तुमगेर कसं नाही दिता असाच वे ना. तुम्ही कसं नाही स्वतः निर्माण करून गेलो, हे हांवें निर्माण केलं हांव देवाक अर्पण करता सांगून सांगचें जाता वे, काही सांगचें जायना. तुम्ही कसं नाही देवा अर्पण केलं म्हळ्यार ताची सृष्टी करता कोण, तोची भगवंत. म्हळ्यार खंयची वस्तू देवान सृष्टी केले त्याची वस्तू आम्ही वापस ताका दिता असाची. आणि सांगता आसा कसं म्हण, हांव फल दिलें, हांव पुष्प दिलें, हांव पत्र चडयलें, तू केलें म्हळ्यार तू फाल्यां जर हें केलें, एक तू पत्र करून दिलें म्हळ्यार तुमगेले जाता वे, जायना. भूमीन तशी सहकार दिवका, देवान अनुग्रह करता, तेन्ना मात्र पुष्प की फल की एक 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 सृष्टी जाता. त्यातून त्याची श्लोकान सांगले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति म्हणून सांगितलं आसा. देव आम्ही देवाक कसं म्हणून आम्ही संबोधन करताची, तू करुणाकर आसा, तू दयामूर्ती आसा, तू करुणामूर्ती म्हणून आसा, अशें आमी देवाक संबोधन करतात. कित्याक सांगताची म्हळ्यार कसले आसल्यार वैकेची आमचेर करुण दवरत आसता. आता आमचेर कसन करुण दवरले की म्हळ्यार देवान सृष्टी केलो वस्तू आम्ही वापस देवाक दिल्यार वैकेची तो प्रितीन स्वीकारत आसा. हे आमचेर करून केलें ना, नाजाल्यार फाल्यां देवान सांगिल्लें असल्यार हे हांवें सृष्टी केलें म्हाका तूं म्हाका दी नाका, दुसरें कसं नाही तूं केल्लें म्हाका दी म्हळ्यार तेन्ना तुमगेले जाता आशिल्लें वे, जालें. सो देवान आमचेर करून केलें. तूं कसं नाही सृष्टी करता म्हणून ना रे, हांवें सृष्टी केलें तसो प्रपंचांत वस्तू आसा त्याची म्हाका दी. किंतु हांव एकच सांगता तुका की ताका भक्ती ऍड करून म्हाका दी म्हणून त्यातून यो मे भक्त्या प्रयच्छति म्हणून सांगिल्लें आसा. तू उद्दा दिल्यार वेगळे अडना, ताणें सृष्टी केलें तसर उद्दा वापस ताका दिल्यार अडना, किंतु वापस म्हाका दिताना तुगेले भक्ती ताका ऍड करून म्हाका दी. कित्याक की म्हळ्यार भावग्राही जनार्दन म्हणून सांगिल्लें आसा. तू वस्तू समर्पण करताना तू कितले वस्तू समर्पण केले महत्वाचे न्ही, त्या वस्तू कशी समर्पण केले ते महत्वाचे. के लोकांना कसं जात की म्हळ्यार आम्ही दुसऱ्याले पळोवचे चाल करतात. ताणे 1 किलो दवरले म्हणून हांव नेक्स्ट टायम येता हांव 2 किलो दवरता, क्वॉन्टिटीचेर चाल जाता. ताणे हे केल्यार हांव आनी 2 रितीचे वरायटी करता. ताणे एक नैवेद्य केला, हांव आनी 2 म्हळ्यार आमगेले खंय कॉम्पिटिशन की म्हळ्यार जन हांव दाखोवचे. हांव हे 2 केले, ताण 3 केले, हांव इतले हे केले. हे कोणाक जनाक पटोवचेक जाताले, देवा पटोवचेक जायना. देवा पटोवका जाल्यार म्हळ्यार खाली तागेले वेळी दवरीत असेल भक्ती. तू खाली एक तुळशी दळ दवरल्यार वेगळी हाडना, किंतु त्या तुवें भक्ती दवरता. कोणाकी दाखोवची कितें आमी कसले समर्पण केले रे ताचे फल आमकां मेळना. त्या निमित्तान आमी हे राम नाम जप अभियान आरंभ केले. कित्याक की म्हळ्यार ते मात्र आमी देवा दिवचे जाता. कित्याक म्हळ्यार राम नाम जप आमी म्हणका श्रीराम जय जय राम. त्या निमित्तान हे जर आमी केलें म्हळ्यार नाजाल्यार पुष्पार्चन कर, हे कर ते कर म्हणून सांगिल्लें आशिल्लें आसल्यार 1000 किलो गटले ना, ट्रक गटले ना फूल हाडत आशिल्ले, कितले फूल हाडत आशिल्ले. किंतु एक व्यक्तीक एक कडेन बसून गेलो संकल्प करून तागे कडच्यान राम नाम जप करूचें पळय ते अत्यंत कठीण. आणि खाली एक दिवसाक न्ही 50 दिवस करता म्हळ्यार ते आनीकच व्हड आशिल्ले. किंतु देवाल अनुग्रहान देवानच हे करून गेलो 11 दिवसा भितर 50 कोटी रामतारक मंत्र जप दिले. त्या निमित्तान आम्ही आलोचन केलें की देवाक तागेले उपकार केले स्मरण करचेक एकमात्र अवकाश ती म्हळ्यार तागेले मंत्राचे उच्चारण करून गेलो
ते भक्तीपूर्वक आम्ही देवाक समर्पण कराय म्हणले का उद्देशानं आम्ही रामतारक मंत्र जप अभियान आरंभ केले. प्रति एक जप केंद्राक रामालेची एक नाम दिले. तुमगेला आम्ही श्यामाभिराम म्हणून आम्ही दवरले. कितें कळले कितें की म्हळ्यार तुमगेल नासिकांतू कालाराम म्हणून आसा. तुमगेला हांगा नासिकांतू कालाराम म्हणून तुमगेला हांगा देवस्थान आसा आनी हाचे ऐतिह्य हेची आसा की वनवासाचे संदर्भांतू तेन्ना राम नासिकाक आयिलो हाजी उठूची शूर्पणखाल विशय हे उठूची हांगा जाल्ली उठूची हांगा विशय येता. त्या निमित्तानं कालाराम म्हणून थंय सांगिल्लें आसा. काला म्हळ्यार तुमकां अगोत आसा. तातूंत आमी कशें केलें ताकाची समजावचें आशिल्लें श्यामाभिराम म्हणून हे करून संस्कृतान श्यामाभिराम म्हणून तुमगेल जप केंद्राक आमी दिलें. कित्याक म्हळ्यार नासिकान कालाराम आसा आनी आमगेल जप केंद्राक श्यामाभिराम दिलें म्हळ्यार ते नासिकाकची ते अनवर्थक जाता म्हणल्यार हाजे निमित्तान आमी त्याची नामकरण दिवन गेलो श्यामाभिराम म्हणून आमी जप केंद्राक हे दिले. लागी लागी 1,90,00,000 पर्यंत कसकी तुमगेले राम नाम जप जाल्ले म्हणून आमी आयकले. आनी मुखावेल दिवसांत हांगा आतां पर्यंत राम नाम जप जाल्लो आसा. आयच्या दिवसाक रथ वैकेची हांगा घेवन गेलो पाविल आसा. आता एक काम बाकी उरले की म्हळ्यार तुम्ही सर्व लोकांना परतगाळी येवचेच बाकी उरले. आम्ही सांगिल्लें की आम्ही स्वाम वैके येवन गेल्यात. नासिका स्वाम वैकेची म्हळ्यार हांगा स्वाम्याला आगमन वैकेच जाल्लो आसा. सो आता तुमगेले एक हे आसा की तुम्ही उट्टू लोकांना परतगाळी केंद्र मठांतू 19 नोव्हेंबराक तुमगेले श्यामाभिराम म्हणल्यार जप केंद्राक ते दिवस हवनाचे अवकाश करून दिल्लो आसा. कित्याक की म्हळ्यार तुमकां मस्त दूर जाता नाशिकतल्यान गोवा येवचेक. कडेन नेक्स्ट डे आमगे मेन प्रोग्राम आसा. पयले दिसाक तुमी हवन केलें, दुसरे दिसाक मेन प्रोग्राम केले. तदनंतर तुमकां दोनीची एकपंत जाता म्हणल्या उद्देशान तुमकां 19 नोव्हेंबराक आमी जपाचे हवनाचे अवकाश करून दिल्लो आसा. 30 तारीखाक हे रामप्रतिमेचे प्रतिष्ठापना तशीची उद्घाटन इत्यादी कार्यक्रम जाता. तेही कार्यक्रम करून बाकीचे मुखावेल दिवस 10 दिवस प्रमाणे आनीक संतोष. किंतु तुमगेले कार्यवतड आसा नाजे उद्योगात हे आसा. आमी 10 दिवसाकची आमंत्रण दिल्लें आसा. कशी तुमकां अवकाश मेळटा सर्व ही नाशिकचे समाज बांधव तशीच श्यामाभिराम म्हणल्यार जप केंद्राचे सर्व ही लोकांनी परतगाळी घडचत असलेल्या 50 वर्षाचे महोत्सवांतू तुम्ही सर्व लोकांना थंय हजर उरका म्हणून ह्या संदर्भारी सर्व लोकांक वापस हे एक विषय तिळसीत आसाची. विशेष जावन गेलो आयच्या दिवसाक रथारी बशील तसले भ्रातृ सहित सीतापती रामचंद्र देव आणि मुख्य प्राण एक आमगेले हिंदू परंपरेन कसं की म्हळ्यार दिवसा उत्सव उरता किंतु रथार बशील तसले देवाल दर्शन केल्यार ताका आनीक विशेष पुण्य म्हणून सांगिल्लें आसा. कित्याक की म्हळ्यार रथस्थं चक्रिणं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते पदे पदे अश्वमेधस्य फलम अवाप्नोति मानवः म्हणून सांगिल्लें आसा. तुम्ही उठो महाभारतांत की हांगांनी आयकल उरताले अश्वमेध याग जाल्लो उठो आयकल उरताले ना अन्य खंयचे तरी याग जाल्लो उठो आयकल उरताले. किंतु आज आयकत आसावे आज खाली आयकूच कशें न्हय वास्तू शांती राहू शांती शनी शांती हे शीचे आयकुचे खंय तरी आयकत हांवे अश्वमेध याग जाल्ले ना आनी खंयचे तरी याग जाल्ले तुमी आयकत आसात ना. तेन्ना कालांतू ते म्हळ्यार द्वापर युगांतू ते नोटूची असल हुड्डोड महायागनी जाल्लो आसा. अश्वमेध याग जाल्लो आसा नाजाल्यार आनीक ताजे गिरता बैल हुड्डोड याग जाल्लो आसा. सो आमकां अश्वमेध याग आनी करचेक आमगेले तसल्यांनी शक्ती सामर्थ्य हे ना. अश्वमेध यागाचे रूपरेश कशें की म्हळ्यार एक घोड्याकची तांणी सोण दिताची आनी ते कोण ते पराजय करचे खे उरतात तांगे विरुद्ध युद्ध करून गेलो तांकां वापस पराजय करून गेलो तांगे कडच्यान कप्पूक आनीक घेवचे अशें आनी मस्तीतले विशय उरता. आनी तो राजाधिराज म्हणून घेता. उट्टू राया किंता
श्रेष्ठ म्हणून घेता असं एक परिक्रमा तसं एक आशिल्ले अश्वमेध याग घोड्याक पेटून घेवन कडेरी अंतिम जावन याग करचे असले मस्तीतले हे करता आशिल्ले किंतु आत्ता आमगेले कसले शक्ती सामर्थ्य नाजाल्यार ते विधी विधान आत्ता काळात खंयची प्रचलित ना किंतु अश्वमेध याग केलं फल मस्त आसा अश्वमेध याग केले रे ताजे फल मस्त आसा ते फल कशी मिळेता म्हणजे कितें सिंपल जावन घेवन सांगितलं आसा रथस्थम चक्रिणम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते दोन फायदा एक कसन की म्हळे पुनर्जन्म न विद्यते वापस वापस हे मनुष्य जन्म प्राप्त नका ना खंयचेही दुसरी योनी मेळटा नका आत्ता कोण खुशी नसा कोणाक कसले त्रास ना ताका वापस मनुष्य जन्म जाल्यार बरें म्हणून ताका दिसता कित्याक कसले त्रास ना आरामशीर आसा बट कष्ट दिसले पुढे नास पळय देवा फूल रे बाबा आनी तुवें एक मुक्ती कर रे म्हणून केलो लोकांक दिसता कित्याक म्हळ्यार ते वद्दाडूचे नाजाल्यार केलो लोक बेडरिडन जाल्ले उरता तांकां पळयल पुढे ना फाल्यां म्हाका असेल एक परिस्थिती येवची नाका केलो लोकांक दिसता हे मनुष्य जन्म कंटाळ येवन गेला दिवसा त्या ट्रॅफिक दिवसा त्या बॉसान सांगचे घरांत गेल्यार घराच आयकू का हांगा गेल्यार हांगा आयकू का सो खंय ना जाल्यार खंय तांकां मना दिसता की पुरो हाय आनी वापस आनी हे मनुष्य जन्म नाका दुसरे योनी घेतले म्हळ्यार उलोवचेक वयका अवकाश ना हाल्याक दुसरे खंयचे प्राणी जावन गेले हे जाले म्हळ्यार जे मनुष्य प्राणी जावन कसं एक स्वातंत्र्य आसा तशी स्वातंत्र्य तुमकां मेळटाले बट 100% पूण ना बट उलोवचें जायना मूख जावन गेलो तुमगेले जीवन चलतालें सो केलो लोकांक दिसता की हे नाका सो कसं जावका आमकां डायरेक्ट वैकुंठ लोक मेळ्ळे ते देवाल पांयमोळान दवरून गेलो मागेल जीवन हे जाल्यार पुरो म्हणून गेलो उठलो कल्पना त्याची आमी सांगताची धर्म अर्थ काम मोक्ष म्हणून वापस कोणाची देवालेक वचून गेलो म्हाका मुखार वर्ष म्हळे मुखार जन्म आणि वापस मनुष्य जन्म दी म्हणून विचारना बट आशील जन्मान तो आरोग्य चढ दी म्हणून विचारतालो तो आत्ता कसं आरोग्य जन्म आसा तांतूं थोडे लाईफ एक्सटेंशन कर म्हणून सांगताले किंतु मेल नंतर वापस आनी म्हाका हे दी म्हणून गेलो ते जायना ते करचेक इम्पॉसिबल म्हळ्यार कोणें विचारना कित्याक म्हळ्यार ताणें कश्ट हे त्याने पळोवन गेलो ताका हे जालें आनी मुखार जन्म जाल्ले रे वापस ताका त्याचीच मेळटा म्हणून सांगचें जायना आतां कसं तूं भोग करून घेता आसा तशीच मुखार वयर तुका भोग करचेक मेळटा म्हणून गेलो हे करा मनुष्य जन्म मेळ्ळे भोग करा आमी भोग कर नाका म्हणनात म्हळ्यार तुमगेले कसा मना आसा कसं तुमगेले सुख संतोष कसा आसा करा ना म्हणनात किंतु देवा विसरना देवा विसरून गेलो हांगा आमी कितले भोग केले रे कितलेच आमी पयशे करून गेलो ताचे उपभोग करून गेलो ताचे रुची घेतले रे ते लास्ट कसं की म्हळ्यार अंतिम जावन गेलो आमी देवाल शरणागताक येवन पावता कितले तूं वायट काम केल्यार वगेच तागेले गी वचका कितले तूं बर काम केल्यार वगेच तागेले गी वचका खाली ताचे फल विंगड उरताले किंतु लास्ट तागेले वच मात्र चूक ना एक तो नरकांत घालता एक स्वर्ग घालता हेय नाका आमकां स्वर्ग नरक नाका आमकां जावंक आशिल्लें कशें वैकुंठ लोक म्हळ्यार वापस जन्म नाका स्वर्गांत गेल्ले री स्वर्गाचे सुख मेळटा आनी वापस ताका आनीक जन्म येता आनी वापस ते भोग करता आनी परत आनी ते वचका आनी परत हे योनी जन्म आमकां नाका आमकां जावंक आशिल्लें डायरेक्ट वैकुंठ लोक म्हणून आमी सांगतात त्या निमित्तान असल रथयात्रांनी जाता नाजाल्यार गांवची दिकांनी रथोत्सवांनी करतात कित्याक म्हळ्यार वर्षा एक बंद करतात तेन्ना तो रथार बसून मागीर उठूची जनावेरी देवाल दृश्टी पडता आनी आमी देवाल दर्शन करता रथार बशिल्ले जाल्यार देवालय दिव्य दर्शन घेता तेतून रथस्थम चक्रिणम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते पदे पदे अश्वमेधस्य फलम अवाप्नोति मानवः अनेक अश्वमेध याग केले कसं एक पुण्य फल मिळता ते रथार बसून जाल्यार देवाल दर्शन केले मात्र न मिळता म्हणून सांगेल असा आणि नाशिक लोकांना एक भाग्य कसं की म्हळ्यार रथा वटू स्वामेक वयतेची रथारी तुमका पळोवंक जाल्यार प्रत्यक्ष जावन
घेऊन मिळे बाकी लोकांक अन्य माध्यम रुपारी प्राप्त झाले वरताले प्रत्यक्ष रुपारी नाशिक जनांक अवकाश प्राप्त झाला असा त्या निमित्तानं आता हे कार्यक्रम झाल्यानंतर एक 10 निमिष राम नाम जप जाताले तदनंतर रथारूढ जाऊन तसले आमगेल्या भ्रातृ सहित श्री सीतापती रामचंद्र आणि मुख्य प्राण देवालय स्वामीला हस्ते प्रसन्न पूज जाता प्रसन्न पूज झाल्यानंतर कडे बाकीचे प्रसाद भोजन इत्यादी मुखांसून वताले किंतु आईचे दिवसाक अत्यंत श्रद्धा भक्तीपूर्वक जाऊन श्यामाभिराम जप केंद्रातुलेन तशीच आमगेले नाशिक मठाचे आढळित मंडळी तर्फेन अत्यंत बरे रीतीने तुम्ही नाशिकांतून इत लोक येऊन गेलो आमगेल रथ दिग्विजय रथ यात्रेक तुम्ही सहकार दिले बरे रीतीने स्वागत केल्याबद्दल आम्ही संतोष अभिव्यक्त करताची विशेष जाऊन आईच्या दिवसाक गुरु शिष्य गुरु लक्ष्मीनारायण तीर्थ स्वामी तांगेले वृंदावन नाशिकांत असा आणि शिष्य व्यास तीर्थ त्यांनी पीठ हेराईल ना त्यांनी पीठ हेर असताना म्हणजे शिष्य जाऊन असताना त्यांनी गत दिले त्या स्वामीला पुण्यतिथी आज आणि त्याची पुण्यतिथी दिवसात आज आमगेले रथाचे दिग्विजय रथ यात्रा आज हांगा येऊन घेऊन पाविल असा म्हणजे खंयचे मठाचे नाव लक्ष्मीनारायण भवन असा त्या स्वामीला शिष्याला पुण्यतिथी आचरण आईच्या दिवसाक ह्याची जी शाखा मठांत केले आणि त्याची दिवसाक आमगे हे पवित्र श्री दिग्विजय रथ यात्रा हांगेवन घेऊन पाविल असा योगायोगानं हेही भाग्य नाशिककारांक प्राप्त झालं असा आणि वापस सर्व लोकांक हांगा सगळी जन आईल असाची कोणे तरी तुमगेले मठाचे कार्यक्रमाक इन्व्हिटेशन मस्त लोकांक पाविल असा कोणे तरी समाज बांधव जपाक या नाशीची तांगेल नाव नाजे तांगेले एड्रेस जेव्हा हांगा दिवचक विसरील आशिल असलेली ना दिलील ना आशिल असलेली हांगा आईल असाची सर्व लोकांना हांगा व्यवस्था केला असा तांगेल एड्रेस ती तांगेल हे केलेरी तांकां आमी मुखाबेल दिवसा भितरी तांगेल घराक एक इन्व्हिटेशन म्हणजे कार्यक्रमाची इन्व्हिटेशन तांकां प्राप्त जावं तशी व्यवस्था केल्ली आसा केलो लोकांक येवन पाविल आसा केलो लोकांक थोडे पेंडिंग आसा आजी जन हांगा भरपूर आयिल्लो आसा कोणाले तरी पेंडिंग आशिल्लें असल्यार हांव दिलील ना हांव दिवचास म्हळ्यारी तांणी हांगा दिवन गेलो तांगेले एड्रेस हाय केल्यारी मुखाबिले थोडे दिवसा भितरी तांगेले घराकची इन्व्हिटेशन आमंत्रण पत्रिका तांगेले घरा पावची तशी आमी व्यवस्था केल्ली आसा आणि कार्यक्रमाचे उठूची रूपरेषा बांधून घेतली आसा खाली तुम्ही येवच मात्र बाकी आसा त्या निमित्तानं वापस सर्व लोकांक आमगेल कार्यक्रमाक सर्व लोकांक आमी तुमगेल्या गावांत येवन घेवन आमी आमंत्रण दिता आसाची सर्व लोकांक प्रितीन हे